गावडा कुणबी वेली धनगर फेडरेशन तर्फे आम्ही आता गव्हर्नराक आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह दिवन आयले. त्या बिलान जे नवीन असेंब्लीन जे गोवा सरकारान जे भूमिपुत्र अधिकारी बिल जे पास केला ताजे विशयी तर आमचो ह्या बिलाक स्ट्रिक्टली विरोध गाकुवेद म्हणून एका स्ट्रिक्टली विरोध आसा. खंयच्याच प्रकारचे हे बिल हेतून येवपाक जायना अशें आमी गव्हर्नराक सांगलेलें आसा. तर भावानो तुमकां खबर आसतली की भूमिपुत्र हें मेन्शन आतां गोवा सरकारान ऑलरेडी क्लियर केल्लें आसा. 61 पयलीं पासून जे कोण हांगासर रावता ते भुमीचे पुत्र आसात. आणि बेजिकली वी आर बिलोंग्स टू ट्रायब्स कम्युनिटी. आमी हांगासर गेली 10,500 वर्सां पासून व भारत सरकारा कडेन गोवा सरकार इतिहास आमचो आसा. आमी हे फर्स्ट सिटीजन ऑफ दीस लँड. सो ताका लागून ही जी नवीन नवीन एमेंडमेंट हाडून जो लोकांचो गोंधळ करपाचो सरकार करता तो सरकारान थांबयचो आणि हे बिल फाटीं घेवचें. सरकाराक जर ह्या भुमिपुत्राचें बरें करपाचें आशिल्लें जाल्यार हांगासर 1964 टेनन्सी एक्ट आयिल्लो आसा आनी तो टेनन्सी एक्ट आनी मुणकार एक्ट ताका मदीं ऑब्जेक्शन येवन तो सुप्रीम कोर्टांतल्यान आनी भारत सरकाराच्या 9th शेड्युलान वचून हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट जाल्लो आसा टेनन्सी आनी मुणकार एक्ट 1976 पासून. जो ह्या भूमी कसयतात आनी ज्या घरान जो रावता ताका हेचे अधिकार दिवपाची ही जबाबदारी आसा. मदींच गोवा सरकारान 2014 हेचे एमेंडमेंट केलें. ताका लागून ह्या कुळ मुणकार संघटनांनी आवाज उठोवन ते फाटीं घेवपाक लायले आनी सरकारान ते फाटीं घेतले. पूण काही क्लॉज उरून आज पर्यंत त्यो आमच्यो केसी ज्यो आसात त्यो सॉल्व जावना. इतलो बरो जो टेनन्सी एक्ट आसा कसेल त्याची जमीन रावत्याचें घर अधिकार दिवपाचो कायदो आसून सुद्दां ह्या सरकारान नवीन नवीन कायदे हाडून हे लोकांक मिसगायड करून दाखोवप कितें की हे लोकांच्या कल्याणा खातीर करतात. पूण हे लोकांच्या कल्याणा खातीर आसून ही वोट बँक क्रिएट केल्ली आसा तांच्यांनी ती लिगलायज करपा खातीर करतात. तुम्ही तुमचे वोट बँकाचेर तुमकां जाय ते करात. आमी तुमी तेंची घरां लिगलायज करपाक आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना. पूण भुमिपुत्र म्हणून जे एमेंडमेंट केल्या ते 100% फाटीं घेवपाक जाय. कारण हें आमकां डायरेक्ट इफेक्ट टू हे गोवन ओरिजिन्स आसा तांकां लागतात. त्याच्या खातीर जे जे कितें करपाक जायो समज जर सरकारान ते फाटीं घेतले नात आमी आमच्या गव्हर्नर साहेबाक आमी हे आमचे प्रपोजल मांडलेले आसात. जर फाटीं घातले ना कुळ मुणकाराच्यो 102 गांवांनी आमी मिटिंगो घेवन आनी 4 मिटिंगो मोठ्यो घेवन आमी हे सरकार राखून दिल्लें आसा हें कितें करपाक येता तें. त्याच प्रकारचे हे आंदोलन आमी गोंयभर व्हरतले आनी त्या वेळार जे सरकार पावरां आशिल्ले त्या सरकाराची 2017 कितें स्थिती जाल्ली हें लोकांनी पळयलां आसात. तें वेगळें सांगपाक जायना. पूण आमचो खंयच्याच प्रकारे हे मायग्रंट लोक आसतले किंवा कामा निमित्त हांगा सेटल जातले ज्यांच्यांनी फ्लॅट्स घेवन रावल्यात तांकां ह्या भुमिपुत्राच्या अंडर हाडचे न्ही. आनी हे भुमिपुत्र जे जे एक्ट हाडलात ते 100% काडून उडोवपाक जाय हे आमचो डिमांड आसा. तुम्ही ते डिफायन करता भुमिपुत्र कोण ते कितें म्हणटा भुमिपुत्र जे 30 वर्सां फाटले 30 वर्सां गोंयांत रावता ते भुमिपुत्र. आतां आमकां विचारपाक जाय जे आमचे एक्झिस्टन्स आसा 10,000 वर्सां पयलीं पासून जे गावडा कुणबी वेळी जे एसटी लोक ट्रायबल लोक आसा तेंचे एक्झिस्टन्स 10,000 पयलीं पासून आसा आनी हे आमी ओरिजिनल गोवन्स आसा भुमिपुत्र ऑफ दीस लँड. आनी हे तुमी ओवरऑल करून थंय डिफायन करता भुमिपुत्र म्हणून 30 वर्सां जे कोण येयला तांकां भुमिपुत्र म्हणटा. देखून सगळे जे मायग्रंट जे आसा ते इतले हे दीस इज जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट जावन आसा. आनी हो जो तुमी लॉ जो पास केला इट इज ओवर रुलींग द ऑल बाकीचे जे एक्ट्स आसा जावं ते रेवेन्यू कोड आसा 1969 तेजे नंतर टेनन्सी एक्ट 1964 आनी मुणकार एक्ट 1975 हे सगळे त्यांनी ओवररूल केल्ले आसा. हे रुल्स जे केल्ले दिस आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हे ओवररूल करून त्यांनी हो एक्ट पास केल्लो आसा आनी खंयच्या इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इट विल नॉट स्टँड. आतां हे आतां तेमी कितें केल्लें आसा जस्ट पॉलिटिकल एक लॉलिपॉप दाखयल्लें आसा जे आतां फुडली इलेक्शनाचे असेंब्ली इलेक्शनाचे हे दोळ मुखार दवरून आनी ते कितें म्हणटा विदीन 6 months दे वील इम्प्लिमेंट इट. तेजे पयलीं इलेक्शन जावन गेलें आनी कितें जातलें आमी दीस ओली हे गाकुवेदच न्ही आनी कितलेशे ऑर्गनायजेशन आनी जे लोकल्स ऑर्गनायजेशन आसा NGOs आसा दे वील गो इन द कोर्ट आनी इट वील बी कोर्टान इट वील नॉट स्टँड इन द कोर्ट. सो ताका लागून आमची मागणी आसा हे जे बील हाडलां तें तुमी विड्रॉ करचें आनी जो पर्यंत विड्रॉ करना तो पर्यंत आमी
वगीर रावचे ना. आमच्या गांवांनी आमच्या प्रत्येक तालुक्यांनी आमची हेजे अपोज जातलो, गव्हर्मेंटाचे एगेन्स्ट अपोज जातलो. जे करंट गव्हर्मेंट आसा तेजे एगेन्स्ट आमी आवाज उठयतले आनी जे तो बील हाडला तांकां मारक वयतले. प्रत्येक आमच्या 15 तालुक्यांनी आमचे मेजॉरिटी आसा. प्रत्येक तालुक्यांनी आमी सरकारा अगेन्स्ट आवाज करतलेच आनी जो पर्यंत ते फाटी घेतना तो पर्यंत आमी फुडें आंदोलन फुडें व्हरतले. 4 दीस जाले सद्या प्रेझेंटली भुमिपुत्राचे बद्दल तुमकां पळयलां आसतलें की कशे तरेन हो क्रिएटेड इशू पॉलिटिकल प्रोपोगंडा जो जाल्लो आसाच आनी ह्या हितून कोणाक फायदो जातलो आनी कसो फायदो जातलो हें अंडरस्टँड करपाची गरज आसा. सीएमान रिसंटली स्टेटमेंट दिला की आपल्या कडेन भरपूर लोक आयले की म्हणपाक लागले की आमकां घराकाचो हाऊस नंबर मागता, कितले फावटी ते रावले थंयसर एनकरेज करून रावले आहा ते आमकां कंटिन्युअसली मागता म्हणून. सो हे ते मागता पळय ते 9,000 फॉर्मां जी भरलेलीं तुमी 2016 रेग्युलरायजेशन ऑफ इलिगल स्ट्रक्चर्स जे आशिल्ले पळय हेका लागून तुमी सगळ्यां कडेन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन तुमी फॉर्मां भरपाक लायिल्लीं आनी ती फॉर्मां 9,000 फॉर्मां आसात. आतां ही 9,000 फॉर्मां म्हणल्यार कितें बेजिकली आमचे भाव जे टेनंट जे आशिल्ले तांच्यांनी बडकाराक सांगून जी घरां बांदलेलीं आसा पळय ही जी घरां आपल्या प्रॉपर्टीन बांदलेलीं आसा ती रेग्युलरायज करपाक लागून सरकारान तांकां आनी तांचे थोड्यांचे हाऊस नंबर नाशिल्ले. सो हे सगळे भावांनी 2016 तांच्यांनी ते आपले जेन्ना सर्क्युलर काडलेलो असेंब्लीन तेन्ना तांच्यांनी हें पुटअप केल्लें. आतां तें कांय ताजेर बद्दल कांयच चळवळ जावंक ना, ताजे बद्दल कांयच इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना. ते कितें केलें लोकांक थंयसर दिशाभूल केले आनी ते थंयसर अजून पर्यंत स्क्रॅपूच आसा, कांयच इम्प्लिमेंटेशन जावंक ना. पळय म्हणल्यार कितें फियर सायकोसीस जे आसा, फियर सायकोसीस करप की एक कम्युनल बेसीस ती कम्युनल BJP इज कम्युनल देन दीस द वोट बँक पॉलिटिक्स जी आसा पळय कम्युनल बेज सेक्युलर बेज हातून अनेक डिविजन जाल्लो आसाच, हातून केल्लो आसाच, प्रोपोगंडा करून केल्लो आसाच. मायग्रंट्स एंड गोवन्स प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे जे आहा पळय अजेंडा आसा डिवायडिव्ह पॉलिटिक्स घेवन वोट बँक तयार करप, नॉट ऑन द बेसीस ऑफ हेल्थ, not on the basis of education, not on the basis of development of individual, not on the basis of agriculture, not on the basis of this. म्हणल्यार तुम्ही डिवायसिव्ह पॉलिटिक्स घेवन हे करता आनी बारीक सिस्टमॅटिकली तर तुम्ही पळयलें दी गोवा द डिवायसिव्ह पॉलिटिक्स जी खेळटा त्यातून फक्त बेनिफीट BJP गव्हर्नमेंटाक वचूंक शकता. तुम्ही बारीक I don't want to say the name of the community, but yes, of course, it is existing. For example, when I'm talking about the constituency of Michael Lobo, there is around 500 Lamani community in that, where त्यांका खबर आहे 3,000 अग्नेलाच्या टायमार आलेले आणि आता 2,000 त्याच्या टायमार आसा म्हणून. सो तुम्ही आमच्या सगळ्या लोकांनी लामाणी लोबो म्हणून आम्ही जे आम्ही ॲडव्हर्टिजमेंट पळयता पळय इट इज गोइंग टू से that only person who can save these people is Michael Lobo. आणि मायकल लोबो भितरल्यान खूब खुश आहा कित्याक एडिशनल 3,000 डेपॉझिट जाता म्हणून ताका वोट बँक. सो दीस कायंड ऑफ डिवायसिव्ह अँड कम्युनियल अँड एज वेल एज दी वोट बँक पॉलिटिक्स जी आसा पळय ही खेळपाची बंद करपाक जाय BJPन आनी जे रियल इश्यूज आहा पळय ताजेर डिबेट करा. तुम्ही एक काम करा न्हू 3,500 लोक जे मेल्ले आसा तांचेर डिबेट करा, मेल्ले का मारले का म्हणून. नो वन इज कॉलिंग ऑन दिस डिबेट शूड बी कॉल्ड. वॉट आय एम ट्रायंग टू से इज हे 6 महिने उरलेले आसात बिल लिगली कितल्या खंयच्या लॉयराक विचार खंयच्या जजाक विचार लिगली हे पॉसिबल ना. आणि हे जे लोकांक जे आता तांकां खबर आसा BJP आयज गोंयकार विटलेले आहा म्हणून सो ते स्लम एरियेच्यान वोटींग घेवन ते जिखूंक सोदता हे तेंचो प्रोपोगंडा आसा. आणि हे म्हाका दिसता इवन जे मायग्रंट्स जे आसा पळय तांकां हेजे बद्दल म्हायती भरपूर आसा आणि इफ नॉट देन वी विल एज्युकेट द पीपल अक्रॉस गोवा दॅट दे शूड नॉट फॉल फॉर दीस कायंड ऑफ प्रोपोगंडास.